रामनवमी म्हळ्यार श्री रामांचो जल्म। आयतारा राज्यान हिंदू भावांनी उमेदीन रामनवमी मनयली। ह्या निमतान देवळांनी पुजा, आरती, भजन अश्यो साबार धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। RDX को खातीर विलियम रॉड्रिगीस आनी गौतम शिरोडकार। श्री विभावनाय नमः, श्री धराय नमः, श्री कराय नमः, श्रेयसे नमः, श्रीमते नमः, लोकत्रयाश्रयाय नमः, सत्साय नमः, वन्दाय नमः, सदानन्दाय नमः, नन्दिने साचार सातवा अवतार माळा रामनवमी निमित्त आम्ही ताळगाव बाजारकर मंडळ वर्सान वर्षी वार्षिक आमची 17 महापूजा आम्ही सेलिब्रेट करता। सगळे एकवट जावन सगळे एक संघ जावन आम्ही खूप उत्साहान व उमेदीन सेलिब्रेट करता। आणि सकाळची आमची पूजा असता, 2 पारी तसे आरती असता, तसे मागीर संक सुमार आमची पावणी बीन असता। रातचे आमचे गोयच्या नामांकीत कलाकारांचे भजनी भक्तिगीत, भावगीत, मराठी, हिंदी, मासिनी यांचे प्रोग्राम्स असता। आणि सगळे लोक बरे उमेदीन यातून सहभाग घेता, श्रीचा आशीर्वादही घेता। तसे या कार्यक्रमात सहभागी जावन आमचो कार्यक्रम एकदम बऱ्या रितीन करून घेता। तर आम्ही या वर्सात यंदाच्याच वर्सा आम्ही लॉटरी दवरलेली आसा। सो लॉटरी धरून आता ह्या वर्सा आमी पळयतले आमचे कशें कितें रिस्पॉन्स, आनी फुडल्या वर्सा हेच्याकून मातशी बरी करपाचे प्रयत्न करतले। आनी आमी अशेंच एकजूट जावन ही 17 पूजा वार्षिक करतले। प्लस ही आता 45 इयर्स जाली आमी आता वार्षिक आमची सेलिब्रेट करीत आहा। गुढीपाडव्यापासून सुरवात आहे। त्या पयलीं आमची सगळी तयारी जो यजमानपद घेतलेलो आसता तो सगळी तयारी करता। डेकोरेशन, लायटीचें डेकोरेशन, पेपर डेकोरेशन, बाकी त्यांचे बँड वगैरे ते सगळे यजमानपद कोण ताका पडटा। आनी गुढी पुजन जालें की ना ते रातीच्यान आमचें डेली किर्तनां आसता। 8 किर्तनां येता, केन्ना केन्ना 9 किर्तनां येता। आनी 9 दिसा मागीर आमी राम जन्म आसता तेन्ना सगळे आमचे राम भक्त भावीक हांगा बडे व्हडले संख्येन हांगा उपस्थित आसता। आनी त्या प्रमाणे हांगा आमच्या एक गांवांत सगळे अयोध्येक खंय वातावरण तयार जाता राम जल्मालो तशें हांगा एक आमचें अशें 9-10 दीस अशें सारकें थंड वातावरण आसता। जो हे भुमीन कोलवाळच्या भुमीन जसो रामूच जल्मालो असो। आज रामनवमी उत्सवात या दैवज्ञ समाजाच्या या राम मंदिरात वर्षपद्धतीप्रमाणे मोठ्या उत्साहाने वर्षपद्धतीप्रमाणे या करिता समस्त भक्त मंडळी आज या रामाचे दर्शन घेऊन जे त्यांचे मनोकामना असतात या देवाकडे मागून त्यांचे मनोकामना परिपूर्ण घेतात। आणि समस्त भक्त मंडळी रामाच्या आशीर्वादात सुख शांती समाधान प्राप्ती जाऊ नये म्हणून या देवाकडे मागून समस्त समाजात उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्ती करून दे म्हणून आम्ही देवाकडे मागतो।